नो कॉन्फिडन्स म्हाजेर पास जातलें म्हणून पयलीं जालें आशिल्लें. जी घाण एमडीन क्रिएट केल्या दोतोर नवसो सावंतान ती क्लियर करपाचो हांवें प्रयत्न केल्लो. बोर्डान ताका पाठिंबो दिवना. कित्याक दिवना तो तुमी बोर्डाच्या डायरेक्टरांक विचारा, जे कोण ताच्या फाटल्यान एकठांय जाल्ले आसत. पूण हांव हेची तड लायल्या शिवाय कसोच सोडचो ना. सो कितले पास जाले कितले पास जाले काय म्हणटा 11 अगेन्स्ट 3 सॉरी 8 अगेन्स्ट 3 ओके 8 अगेन्स्ट 3 11 मेंबर्स जातले. आनी म्हाका थंय उलोवपाकूय संद दिवना कोणी प्रिजायडींग ऑफिसरान. सो हांगा चेअरमॅनाच्या अगेन्स्ट 8 वर्सीस 3 असो मोशन पास जालो आनी चेअरमॅन हॅज बीन वोटेड आउट बाय रेज ऑफ हँड्स. बाजू म्हणजे बाजू तो खूप माणूस होता पूण म्हाका ती घेवपाचीच ना, कित्याक म्हाका एकूच काम म्हणजे तें मोशन घेवपाचो आनी कांय ना. 12 जाण डायरेक्टर, तातूंतलो एकलो डायरेक्टर डिस्क्वॉलिफाय जाल्लो एज पर एक्ट आनी उरलेल्या 11तले 8 जाणांनी प्रेझेंट चेअरमॅन जो पळय आशिल्लो आज पर्यंत माधव सहकारी हाचेर अविश्वास ठराव दिल्लो. हेजें कारण इतलेंच आमकां विश्वासान दवरून काम करना इतलेंच. 2-4 इन्सिडेंट आमकां अशें आयलें त्या विश्वासान दवरून काम करना. होच एक मुद्दो आशिल्लो. केन्नाय आमी पयलीं म्हणलें आहा जे कुठे आहा एमडीन घोटाळा केलो अशें आमकां जो पर्यंत क्लियर जायना तें स्पश्ट म्हणपाक शकना. कदाचित आसपाकूय शकता नासपाकूय शकता. पण कितें आसा एन्क्वायरी करपाक आमी खंयचेय फाटी ना. आमी एन्क्वायरी सदांच मागताले कर म्हणटात. आनी हांव कितें म्हणटा 4 वर्सांची कित्याक फाटले 2007 पर्यंत आज तर एन्क्वायरी जाल्यार खुबशे कितें वयर सरतलें. खुबश्यो गोश्टी आहात 2007 ते आज पर्यंत आजचे डेटी पर्यंत म्हणटा आमी एन्क्वायरी जावची. एडमिनिस्ट्रेटर कितें अपॉयंट करपाचो हें म्हाका कळना. लोकशायेन आमकां निवडून दिल्या वर्स जालें आसा आनी आमी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करपाचो कित्याक लागून अपॉयंट करपाचो तेव्हा आसा. कोण तरी 4 लोक म्हणटा अशें करपाचें एन्क्वायरी मागीर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करपाचो. कित्याक गोवा डेरीक कितें प्रॉब्लेम आहा एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करा. आमी भक्कम वी आर ऑटोनॉमस बॉडी.